फाटले 2 म्हयने वीज पुरवण सारकी नाशिल्ल्यान तिडकल्ल्या हळडोणेच्या लोकांनी हळडोणे आनी म्हापशेच्या अधिकाऱ्यांक घेराव घालून वडीर काडले. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर लायट सारके करपाचें उतर म्हापशेचो सहाय्यक अभियंतो जोसेफ फर्नांडिसान दिलें. I'd like to have an assurance in writing from you that we would not have further disruptions with effect from tomorrow. No, this is an unforgivable thing. Like 2.5 months, it is become pathetic. No, it is become pathetic. आमकां 2 म्हयने जाले इतले त्रास जाल्या लायटीक की रातची लायट वेता आनी दिसाची लायट वेता. आमकां गॅसूय ना रांदपाक आनी आतां कितें आमले लायटूय ना. कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहात पळय तांणी मातशें स्टेप घेवचें. हें कितें पळय चलता ताचेर नदर घालून. This Aldana feeder will be bifurcated into two. So this loading on the feeder will be almost 50% and voltage also will improve. Then time? This will take at least 6 months time because this estimate has to be framed. It has to be according to sanction from the government. Then funds has to be made available. So Tomeran light kushit astarita. Till then we have done all this rejumpering and all that. सोऱ्याची तस्करी केल्ल्याच्या आरोपा वेल्यान कोकण रेल्वे पुलिसांनी मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर 2 जाणांक अटक केली. तांचे कडल्यान सुमार 30,000 रुपया मोलाचो सोरो पुलिसांनी जप्त केलो. लॅन्सी जॉयल आनी नवीन कुमार अशी अटक केल्ल्यांची नांवां. दोगूय कासारगोड केरळचे. ते दुबावीत रित्यो बॅगो घेवन रेल्वे स्टेशनार भोंवताले. Two person moving suspiciously with bags. So on questioning and verifying, they found they were involved in smuggling of liquors of different quantity, and then they showed us they have stored these liquors below the flyover. So we could manage to attach different quality and quantity of liquors, total bottles approximately 160, amounting to rupees 30,000 approximately. And we have arrested 2 person, Lensy Joel and Naveen Kumar. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी. Let us take care of the trees that we have planted. I think it's a human tendency to get very excited when the seedlings are distributed. And we take them home and sometimes we just place them in our compound and forget about them. And that is a crime. If we take the seedlings, then we have to ensure that we plant these seedlings, taking care that we are planting them in the right soil. बारा 10 वर्षात ह्या देवस्थान काय करूंकच ना. देवळ दुरुस्त केल्लें आहा. त्याच्यान तेंच्यांनी संपूर्ण खर्च करून रयते पिकांक पैसे घेवन देवूळ दुरुस्त केल्लें आहा. त्याच्या मध्ये तांकां आरच्या विचार अशें काय करूंकच ना. देव शुद्धीकरण करूंक ना. तर रेत पिळगी समान आरच्या शुद्धीकरण करपाचें देवाचें. ह्या दृश्टीन ही आरच्या शुद्धीकरण केल्लें आहा. सोमवार दिनांक 22 जुलै 2013 या दिवशी आपली गुरुपौर्णिमा आहे. यंदा भारतात 79 ठिकाणी 5 भाषांमध्ये तर गोव्यामध्ये 3 ठिकाणी गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाणार आहे. त्यामध्ये सनातन आश्रम रामनाथी फोंडा, महालक्ष्मी देवस्थान पणजी आणि शिवस्मृती खेडेकर सभागृह हरवळे साखळी या ठिकाणी ही गुरुपौर्णिमा साजरी केली जाणार आहे. जे आमचे डेव्हलपमेंट जाता, रॅपीड डेव्हलपमेंट आहा, कितलीच हॉटेलां येयल्लीं आहा, गेस्ट हाऊसेस येयल्ले आहा. फॉर ट्युरिजम इट इज इम्पॉर्टंट. पूण हुंय जागो मेवता थिंगा तरी आमी झाडां लावपाक जाय. स्पेशली आमची हिल सायड आहा, हिंगा कम्युनिटीचे जागे आहा. कोण टेनंट्स आहा तेणी हॉर्न लावचे. लँडलॉर्ड्स आहा तेंची ओपन स्पेसीस खूब आहा कालांगुटार, तेणी हॉर्न लावचे. प्लांटींग अ ट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक एनवायरमेंटली इट इज इम्पॉर्टंट. इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट
नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.